जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर शेनवारा जाल्ले मतदान 50 मदल्या 48 जिल्हा पंचायत सिटा खातीर जातली मतमोजणी 56.82% मतदान करत मतदारांनी केली पसंतीच्या उमेदवारांची निवड सोमारा सकाळी 8 जातली 15 केंद्राचेर मतमोजणी आयच्या बायलांनी 2 गजालींचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज राजकीय बळगी आणि उद्देगीक मळावयली स्थैर्य आर्थीक स्थिरता आयली जाल्यार बायलांक निर्णय क्षमतेची मेळटली ताक गोवा स्टेट वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप असोसिएशनाची अध्यक्ष सुलक्षणा सावंताचे मत। हवामान खात्यान उक्तायला दक्षिण महाराष्ट्रात पावस पडपाची शक्यताय पूण गोंयांत पडचो ना पावस फुडले कांय दीस गोंयांत उरतले सामान्य वातावरण। योकार हांव संदीप पिळगांवकर पळयात खबरो विस्तारान। कोरोनाच्या सावटा खाला शेनवारा जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचे मतदान जाले 50 मदल्या 48 जाग्या खातीर लोकांनी आपल्या उमेदवाराक मतां दिली 56.82% मतदान करत शेनवारा 48 उमेदवारांचे भविष्य निश्चित केले। सोमारा सकाळी 8 सावन मतां मेजपाक सुरवात जातली। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 15 केंद्रांचेर मतां मेजतले। उमेदवाराचे तकलेत कावंटिंगाची टिकटीक सुरू जाल्या। एकूण 31 कोविड पेशंटांनी मतदान केले तेतूंतले 15 उत्तर गोंयांतले जाल्यार 16 जाण दक्षिण गोंयांतले मतदार आसले। कोविड पेशंटांक मतदाना खातीर खाशेलो वेळ दिल्लो आनी तांकां PPE सूटय दिल्ले पूण नोटाचो पर्याय दिवंक नाशिल्ल्यान आप NSUI आनी एका पत्रकारान वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळी नोंदयली। अशें आसलें तरी वेंचणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग म्हणटा पंचायत कायद्यात नोटाचो पर्याय आसा पूण ते खातीर दुरुस्ती गरजेची। आयकात ताचें म्हणणें। Counting will take place on Monday from 8 AM till the end of counting. We have 15 counting centers where counting will take place. Whatsoever will be the outcome, we will let you know. A provision has to be made in the rules. The rules are to be amended for that. In Goa, the rules have not been amended. Jilla Panchayat rules, in that provision is not there, therefore nota was not. GOA365 ब्युरो। महिला सबलीकरणाचेर उलयतना 2 गजालींचे भान दवरपाक जाय। राजकारण आनी उद्देग ह्या 2 मळांचेर बायलांक भोव संघर्श करचो पडटा। बाकीच्या मळाचेर बायलांनी समानधारक वावर केला पूण आमकां अर्थीक स्थैर्य आनी अर्थीक स्वायत्ता ह्यो गजाली बायलां भितर निर्णय क्षमता निर्माण करतात। द गोवा स्टेट वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप असोसिएशनाचे अध्यक्ष सुलक्षणा सावंतान सांगले। डिजिटल बायलां मार्केट प्लेसच्या उक्तावण सोहळ्यात सुलक्षणा सावंत उलयताली। पणजे GCCIच्या सभाघरात ही कार्यावळ जाली। तिचे बरोबर माचेर GCCI वुमन विंगचे अध्यक्ष पल्लवी साळगांवकार वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटाची संचालक दीपाली नायक पूनम शिरसाट गौतम खरंगटे हजर आशिल्ले। Talk about empowerment of women or the strength of a woman. It's 2 areas which actually we need to concentrate upon. You find that women in power politics, when I say power like politics, and the second part is women in business have to face a lot. Okay, we need to face a lot, and these are the two areas, because when I say politics, it comes to power, and when it comes to business, it comes to money. Okay, so when we find that we have to struggle a lot as far as these 2 areas are concerned, there we find that women empowerment is required. But other areas which you go to see, women have satisfiedly done quite well, and they are doing many things. I'll find because of this particular reason, we require that economic stability. Okay, we require that economic independence, and this is the way how we are going to empower women. Because when I'm going to be that stable, okay, when I'm going to be economically independent, I will have my own thought process. I will have I will make my own decision with respect to whatever things that I want to do in my life. GCCI Women's Wing has always strived to make women self-confident and self-sufficient and financially independent through entrepreneurship. The Women's Wing inspires, motivates and encourages women to participate in entrepreneurial activities.
We are organizing Asturi, which is a flagship event of GCCI Women's Wing this year on February 27 and 28 at Panjim Convention Center. And this exhibition is for showcasing products manufactured by women entrepreneurs and self-help groups from across Goa. This is organized with the aim to provide a platform to women entrepreneurs to showcase their products and widen market opportunities for them. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. वेंचणूक अधिकारी वोटराचो सिरियल नंबर बॅलेट पेपराचेर बरयतना सांपडला. देखून हे मतदान गुप्त उरोवंक ना असो आम आदमी पार्टीन आरोप केला. ह्या संदर्भात आपण वेंचणूक आयोगाकडे त्या अधिकाऱ्याची कागाळी नोंदयल्या. हे खेपे जाल्ले जिल्हो पंचायत वेंचणुके वेळार भाजपान वेंचणुकेचे नेम पुरायेन मोडल्यात. आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक राहुल म्हांबरेन आरोप केला. मतदारांक बॅलेट पेपर दिवपी वेंचणूक अधिकारी मतदाराचे मतपत्रिकेचेर मतदाराचो सिरियल नंबर बरयतना सांपडलो. दुसरी गजाल म्हटल्यार हे खेपे बॅलेटात नोटाचो पर्याय दिवंक ना. म्हांबरे कितें सांगता आयकात. की आपलो जो वोटर सिरियल नंबर आसा तो बॅलेट पेपराचेर बरयलो वता. सालिगांव म्हणा कुडतोरीम थिवी हांगा पोलीस स्टेशना कडेन थिवी थंय सुद्दां अशें प्रॉब्लम जाले की वोटींग सिरियल नंबर बॅलेट पेपराचेर बरयला. हे आमी कंप्लेंट इलेक्शन कमिशन ऑफिसाक फायल केल्या. पयलीं जेन्ना फोन केलो तांकां ते खबर ना म्हणपाले रुल्स कितें आसा ते. सो आमी फक्त इलेक्शन कमिशनाक नदरेन हाडला की कितें रुल्स आसा ते आमकां मातशें फायल करा, कितें चॅक करा. कित्याक तुमी जो सिरियल नंबर बरयता बॅलेट पेपराचेर तें वोटींग सिक्रेट कशें जालें. वोटर लिस्टाचो नंबर जो आसा सिरियल नंबर तो बॅलेट पेपराचेर आयलो. वोटींग तुमी सिक्रेट कसलें मेळ्ळां. सिक्रेट वोटींग जायना, कॉन्फिडेन्शियल वोटींग जायना. सो जे वोटराक खात्री दिवपाक जाय आपलें वोटींग सिक्रेट आसता तें उरना एकदां सिरियल नंबर बरयलो की. सो आमी जे इलेक्शन कमिशन ऑफिस आसा तांचे कडेन मागणी केल्या हाजेर क्लॅरिफाय करचें. खंयचो रूल आसा तो सांगचो आमकां जे तुमी सिरियल नंबर बरयता ते. त्याच प्रमाणे एक नोटा म्हणून आसा. जेन्ना तुमकां कॅन्डिडेट आसता न्ही एक खंयचो तुका कॅन्डिडेट नाका तेन्ना नोटा म्हणून ऑप्शन आसता. आतां हे इलेक्शन जिल्हा पंचायत इलेक्शनान नोटा ऑप्शन ना जालो. सो जेन्ना रिटर्निंग ऑफिसराक विचारलें ताकाय खबर नाशिल्लें. हांव जेन्ना वोटिंगाक गेलो तेन्ना तो आपल्याक खबर ना. आतां तुमकां सगळ्यांक सांगपाक जाय सुप्रीम कोर्टचो रुलींग आसा. देशाचो सुप्रीम कोर्ट जो आसा ताजो रुलींग आसा जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता पळय प्रत्येक खंयचें इलेक्शन जावं तें MPचे MLAचे जिल्हा पंचायत किंवा पंचायत जे इलेक्शन जाता थंय नोटा ऑप्शन हो दिवपाची गरजेचें आसा. नोटा तुमकां जर खंयचो कॅन्डिडेट योग्य दिसना तेन्ना नोटा ऑप्शन आसता. आतां अशें दिसून आयलें की हे घाई गडबडीन जें केलां 8 दिसां भितर इलेक्शन कमिशनान स्टेट इलेक्शन कमिशनान ते नोटाचें तांकां खबरूच ना दिसता. पण नोटा ऑप्शन लोकांक तुमी दिवपाचो एकदम गरजेचो आशिल्लो तो तुमी दिवना. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. एकीकडेन स्कुलांनी कोरोना घुसला. भुरगीं पालक शिक्षक आनी सरकारूय चिंतेस्त जाला. जाल्यार हे फाटभुंयेर कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स स्टुडंट्सांनी कोविड वॉरियर्साची भुमिका सांबाळत कोरोनाच्या विरोधात प्रतिभेच्या बळग्यार आपले झूज चालूच दवरला. पळयात ह्या कोविड वॉरियर्सांक. उत्तर गोंय जिल्होधिकारी कार्यालय आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट सेलान कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स स्टुडंट्सांक बरोबर घेवन उत्तर गोंयांत कोविड-19च्या विरोधात जागृताय अभियान चालूच दवरलां. कोरोना महामारीचे फाटभुंयेर सरकारी SOP कशे तरेन खरसाणीन पाळपाक जाय जेणे करून कोरोनाच्या विरोधात झुजपाक आमी यशस्वी जातले ते विशीं जागृताय घडोवन हाडपाचे यत्न चलयल्यात. हाचे आदीं सत्तरी आनी दिवचल तालुक्यांनी प्रभावी रस्तो नाट्य महामारींतल्यान मुक्त जातलो जाल्यार आपूण आतां बळिश्ट जावपाचो. मास्क, सॅनिटायझर, सावधगिरी, काळजी घेवप ही आमची आतां अस्त्र शस्त्र आसतली ती उठयात, जागे जायात. नाजाल्यार कोरोना हे जग सोंपयलो. ह्या युद्धार आमकां विजय मेळोवपाकूच जाय. उठ मनशा जागो जा रे, जागो जा रे मनशा. उठ मनशा जागो जा रे, जागो जा रे मनशा. जागो जा रे मनशा, जागो जा रे मनशा. जागो जा रे मनशा, जागो जा रे मनशा. जागो जा रे मनशा.
हे वयल्यान तुमचें कितें मत आसा? एकदम बरोबर, पण लोक सुधराना. लोकांक आता टाइम ना म्हणटा ते, टाइम काडूंक जाय न्हू. फोन वाजोवचेक टाइम काडिना तुम्ही मागीर. तो चडसो लोक आतां मास्कां घालिनासतनाच भोंवता, हांकां कशें कितें म्हणून आतां सांगपाचें आमी? दोन धरून थापटोवपाचे, नाजाल्यार हे कितें म्हणटा ते दंड दिवनूय सुधरनात. सुधरना. ते म्हणून बसवल्यांची पयलीं हेच कॅन्सल करपाचे, तो कंडक्टर जर घालिना जाल्यार. गुड मॉर्निंग. आय एम गजानन शेट्ये, असिस्टंट हेडमास्टर फ्रॉम श्री शांतादुर्गा हायस्कूल बिचोली. आयज आतांच तुम्ही पळयलें की नॉर्थ गोवा कलेक्टर डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल हांचे तर्फे कला अकादमीचे थिएटर आर्ट्सचे भुरगे हांगासर आमचे कडेन एक स्ट्रीट प्ले घेवन आयले आनी ताजो स्पेशल थीम आशिल्लो लोकां भितर कोविडच्या बद्दल अवेरनेस करप. आतां कोविड आमकां खबर आसा की फाटले 6-7 म्हयने आमी कोविडाक लागून खूब टेन्शनान आशिल्ले आनी हालींच जेन्ना लॉकडावन बंद केलें त्या उपरांत आमी इतले फ्री जाले की आमी पळयता समाजान की लोक मास्क घालिना, सॅनिटायज करिना, सोशल डिस्टन्सिंग दवरिना. पूण आमकां अजुनूय खबर ना की हो कोवीड व्हायरस जो आसा तो इतलो इफेक्टीव आसा की न कळत आमच्या बॉडीन पावता. ताका लागून आमी हेजे बेजीक जी गरज आहा म्हणजे मास्क घालप, सोशल डिस्टन्सिंग दवरप आनी जाता तितले हात सॅनिटायज करप किंवा आपली बॉडी सॅनिटायज करप ही खूब गरजेची आसा. आतां हो जो तांचो प्रोग्राम आसा तो म्हाका दिसता हांवें पळयलो आयकलो की हो प्रोग्राम ते जर गोंयभर करीत जाल्यार लोकां भितर खूब अवेरनेस जावंक शकता आनी लोक जे आमकां दिसता की लोक काळजी घेना ती काळजी ते बरे तरेन घेवंक शकतले आनी तांणी घेवंक जाय. कारण अजुनूय आमी जरी म्हटलें वॅक्सिन येतलें आनी कितें येतलें, वॅक्सिनान सुद्दां आमकां इतले बेगीन ताजो इफेक्ट मेळचो ना. ताका लागून आमी हे जे बेजीक जे आसा ते फॉलो करूं जाय. तर हांव परत एकदां तांकां थँक्स म्हणटा की तांणी स्पेशली आमच्या भुरग्यांक लागून हो प्रोग्राम आमच्या स्कुलान हाडलो. तर आमचे स्कूल आनी मंडळ हाच्या वतीन हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आत्ता भुरग्यांनी बस स्टँडाचेर एक बरी नाटक कशी सादर केली. तितून तेंच्यांनी बरी रिकॉर्डिंग म्हटली आनी एक बरो संदेश दिलो आमकां आनी एक बरें तेंच्यांनी रिकॉर्डिंग म्हणून एक बरें डायलॉग म्हणून एक एंटरटेनमेंट कसो एक डेमॉन्स्ट्रेशन केलो आनी तितून आमकां खूब कितें कितें शिकपाक मेळ्ळें. एक म्हणजे कोरोना बाबत खूब शिकपाक मेळ्ळें. कोरोना अजून सोंपूंक ना, अजून केसीस चालूच आहा, कमी जाल्या पूण सोंपूंक ना. 100 केसीस जाता पण कितें आहा थोडे आमकां मास्क घालपाक जाय, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाक, नाजाल्यार हो वाडत वयतलो. आनी आतां युकेन बीन सेकंड वेव चालू जाला न्हू, तशें कितें चालू जावपाक जायना. आतां भुरग्यांनी हे पळय केला ते एकदम म्हणजे तेंच्यांनी नाटक टायप केला आनी सामकें कितें खूब कितें शिकयलां. एक म्हणजे मास्क घालपाक जाय आनी सेकंड म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक जाय. म्हणजे थोडे कडेन कितें आहा, थोडे लोक मास्क वापरत ना, थोडी कडेन लोक लागीत रावता. सो सिंपल थिंग म्हणजे एक मास्क वापरा आनी सोशल डिस्टन्सिंग दवरा. आनी हे भुरगे आहले ते नॉर्थ गोवा हांगाचे भुरगे, कॉलेजीचे भुरगे, ओके, गोवा कॉलेज ऑफ थिएटर आनी इन एसोसिएशन वीथ नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट, ओके, हेंचे संपर्कान हो एक सुंदर तेंच्यांनी कार्यक्रम केलो बस स्टँडाचेर आनी एक मनोरंजन कसो केलो. म्हणजे आमचे एंटरटेनमेंट जालें आनी कितें तरी शिकपाक मेळ्ळें कोरोना बाबत. आनी आतां हे बिकॉज हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट न्हू. मनशा कडेन पयसो आसलो म्हण जायना, पयसो आनी हेल्थ बरी ना जाल्यार कांयच फायदो अर्थ ना ताजो. हेल्थ इज इम्पॉर्टंट. जर मनशाचो आरोग्य बरो आसा जाल्यार सगळेंच बरें जाता. आनी कितें आहा, कोरोना असलो आसा की तूं घरा कडेन गेलो घरच्या लोकांक बी जावं शकता. ओके, सो फर्स्ट इज हेल्थ आनी वेल्थाचे काय हे ना. हेल्थ बरी जाल्यार बाकी सगळें बरें आसता. म्हणजे आमी खूब कितें कितें शिकले आनी मातशी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाचें, एक मास्क घालपाचो, इतलेंच केलें जाल्यार ही महामारी कायमची वयतली आनी मागीर खंयचेंच टेन्शन आसचें ना. माझे नाव जय गिरेश पेडणेकर. हांव बिचोलच्या श्री शांतादुर्गा हायस्कुलान शिकता. नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल आनी पणजे थिएटर आर्ट कॉलेज यांच्यांनी हो मेळून जो उपक्रम केल्लो पळय तो खरेंच इफेक्टीव आसता.
आतां तुमी खूब कडेन शोज केले सांखळे पणजे बिचोले हो लोकांनी जर हो उपयोग केलो हेंचे आयकॉन जाल्यार खूब इफेक्टीव जावंक शकता. जशें भुरग्यां खातीर आमी हें करूं शकता सोशल डिस्टन्सींग हँड सॅनिटायझर यूज करून मास्क लावप अशें खूब उपयोग जावंक शकता. थँक्यू. आख्खो गोंयभर पावोंक जाय असो दिसता हो आनी लोकांनी आयकून सुदरपा जाय अशें दिसता. फूल गोंयभर तुमचे आतां हांगा काणकोण बीन शो जाल्ले बीन थंय सुद्दां शोज करूं शकता तुमी कित्याक थंय अशी एरिया न्ही ती सगळी थंय सुद्दां थंय बीच एरियाज बीन बिचार सुद्दां तुमी करूं शकता बीच एरियांचेर कित्याक बिचार आतां भायरसून लोक येता आनी खूब हें जालें न्ही थंय बिचार. बीच लायनीक फुडें वतलेच आमी. बीच लायन. देव बरें करूं. येस. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो आयज जल्मदीस. ताच्या जल्मदिसा निमतान ताची फामील आनी इश्टांनी ताच्यो यादी जागयल्यो. पळयात. 17 मार्च 2019 दिसा पिरायेच्या 63व्या वर्सा कांकरा कडेन झूज दितना मनोहर पर्रीकारान पणजे ताच्या घरांतच संवसाराचो निरोप घेतलो. 18वेर सांजे पणजे मिरामारचे दहनभुमीत ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार केल्ले. ताणें देशाचें संरक्षण मंत्रीपद आनी तेच बरोबर 4 खेपे गोंयचें मुख्यमंत्रीपद सांबाळिल्लें. It is an important day today, the day the visionary Goans was born, the late Sri Manohar Parrikar, the making the Goa a land of visionaries, and who contribute to making Goa the most progressive state in the country. Science, technology and innovations are the pillar of the human progress. Sri Parrikar has been the alumni of the IIT Mumbai emphasized on the pillar of and achieved the sustainable progress in the field of science, technology and innovation in Goa. His policy decisions were based on the scientific research and backed by the pragmatic data and extensive consultations with the scientific mind before any crucial decisions were to be arrived. Unfortunately, we lost him at an early age. But his vision and legacy shall continue to guide us throughout the path of Goa's development. 3. To emphasize 1. the importance of the science and social development of the day, we celebrated the Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav, where the scientists of the international reputes address the students, teachers and general community of the Goa on the topics related to the science and society. म्हाका दिसता सगळ्यात पयलीं तांचो सगळ्यात लागचो जर कितें आशिल्लें जाल्यार गोंय प्रदेश आनी म्हणूनच तर ताका लागून तांच्या गोंया खातीर आशिल्ले कॉन्ट्रिब्युशन्स हे गोंयकार केन्नाच विसरूंक शकचे ना. नॉट ओन्ली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बट सगळ्याच बाबतींत जाका आमी म्हणटा इट इज एन इनोव्हेशन कावन्सील वीच इज फॉर्म्ड बाय हिम. हे गोंयकार म्हाका दिसता फुडली गेली कितलींशींच वर्सां आमच्या काळजात भाई उरतले. गोवा 365 खातीर श्यामचारी. जमशेदपूर FC कडेन कांय उत्कृश्ट खेळगडे आसात, पूण लक्ष केंद्रीत करून जर आमी खेळी केली जाल्यार आमच्यान 3 पॉयंट मेळूं येता. मुंबय सिटी FCचो हेड कोच सर्जिओ लॉबेरान आयतारा सांगलें. मुंबय सिटी FCचो जमशेदपूर FC बरोबर सोमारा बांबोळ्याच्या एथलेटिक्स स्टेडियमात सामनो रंगपाचो आसा. आयलँडर्सांनी 5 सामने खेळयल्यात आनी ते 12 पॉयंटांनी वयली सुवात राखून आसात. जाल्यार 5 सामने खेळ्ळ्या उपरांत 6 पॉयंट मेळयत जमशेदपूर FC 7वे सुवातेर. सोमारच्या सामन्यात हे 3 पॉयंट जिखपाची दोनूय पंगडांची मोख आसा. ऐकात. Coach, I was just checking on the team news front if there is any news, and also Mandar has been, I think, at home because of his personal reasons. So, how it will be when he comes back? Will he has to go under quarantine again? Now we are living in difficult circumstances, but it's necessary to follow the rules to avoid the problems. We are speaking about health, and this situation is not easy for everyone. But we are playing against 10 teams and against a virus. It's a difficult situation. It's difficult to accept this because after
big problem, personal problem. To do a quarantine for 14 days in a room is not easy, and but we need to do this. We have a big challenge every day in this season, and we need to try to adapt quickly in these different circumstances with a short position, and as you talked before, short time between games. But we are trying to recover quickly the players. But the most important thing is I have a good squad, and not only about the 11 players playing the last game. And I think this is important for me as a coach. Team, we already see everything that the team is doing right, everything that you are showing them, But according to you, is there something that they should be doing better, or they can do better? Obviously, we need to improve a lot of things. It's not only analyze about the result. We won 4 games in a row. It's not easy, but we need to improve a lot of things, and we need to improve day by day, every training by game. But this season is in these circumstances. We have short time. How different is Jamshedpur compared to Chennai? And do you think they'll follow the same style like what Chennai tried and create problems for you? Every team is different, but I think it's possible going to be again similar against Chennai, because Jamshedpur had a very competitive team. Is good team with the ball and without the ball, and is a dangerous team because when they have the chances, usually score goals, and it's difficult to concede opportunities for us. We need to work the balance, offensive and defensive aspects, because it's very important for the tomorrow's game. How are you adapting to Coach Sergio Oliveira's playing style and his demands from you as a player? Well, for me, I've grown up watching Spanish football, and his philosophy fits into what I've been growing up watching. So for me, it hasn't been so hard going into a playing style where they try to play good football, play out from the back, very tactical. So for me, I've enjoyed it very much. Well, I think tomorrow will be a very tough game. There'll be a very well-organized team, and we're just going to have to deal with the physicality of the game, dealing with the second balls. But I think everyone's going to be sharp for the game and hungry for another win. Toughest thing that you had to acclimatize to about playing in the ISL? Well, probably it's been the quick turnaround, so we haven't had much time as a group to be together, and so we've had a short period of time together, and then all of a sudden we're thrown into a lot of fixtures quite close together, so probably that's the hardest thing. The style of football makes it hard. I'd probably say the style of football that we play probably makes it a bit easier, because physically we're trying to move the team around, so the other team are expending more energy rather than us expending more energy, because we're the ones that are trying to be in possession of the ball. So if we're in possession of the ball, the other team are going to be doing more of the work. So I'd say our style fits, and it helps even with this quick turnaround of games where we're going to be on the ball. We're going to be the ones trying to dominate the game. GOA365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. दक्षिण अरबी दर्या सावन पूर्व पश्चिम अरबी दर्या आणि दक्षिण गुजरात दर्यादेगेच्या नैऋत्य मध्य प्रदेशात एक कुंड व्हांवता आणि दर्याचे समांतर पातळेर 1.5 किलोमिटराच्या अंतराचेर पातळटा. ताका लागून दक्षिण महाराष्ट्रात गडगडा सयत पावसाची शक्यताय आसा. गोंयांत पावसाची शक्यता ना. हवामान सामान्य उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 24 वरांत कांय प्रमाणात पावसाची शक्यताय आसा. फुडल्या 24 वरांत चडांत चड तापमान 31 डिग्री जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. फुडल्या 48 वरांत मळब नितळ उरपाची शक्यताय आसा.
गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसूजा. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.